की कालच्या दिसाक आमी जेन्ना बजेटाचेर उलयले ह्या सरकाराक एक्सपोज केले ज्या पद्दतीन रीण काडून हिंदू पुस्ता होजले मारपाचो हो प्रयत्न सरकार करता. दोतोर प्रमोद सावंत जे वायलेशन जालें तें एडमीट कोतालो, स्पेशली FRBM वायलेशन. आमी पयले दिसासून ह्या सरकाराक सांगताले की हे रीण घेवपाचें हें दुयेंस बंद करपाक जाय म्हणून. खास करून ह्या सरकार आनी दोतोर प्रमोद सावंत रिप्लायक आमी सांगलेलें की तुमी जें करप्शन चलता तेजेर उलोवया म्हणून, जें लॉ अँड ऑर्डर सिट्युएशन आहा ज्या पाड जाता तेजेर तो उलोवंक ना, टुरिजम सेक्टर हाचे ज्या पद्दतीन आज दुरुपयोग जाता तेजेर तो उलयना, आज ज्या पद्दतीन अनएम्प्लॉयमेंट जॉब्स हुंय क्रिएट केले, कोणा हुंयच डिपार्टमेंटान क्रिएट केले, IPBक आमी एक्सपोज केले, एड्युकेशन डिपार्टमेंटान जे सरकाराक जी NEP पॉलिसी हाडली ती NEP पॉलिसी इम्प्लिमेंट करपाक ज्या पद्दतीन सरकार मुखार चल्लो. आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर जेन्ना स्ट्रक्चरल ऑडिट सादारण तेणें आमकां कालच्या दिसाक आश्वासन दिलेलें की सगळे उरलेले एड्युकेशन जे शाळा आहा तेजी स्ट्रक्चरल ऑडिट करपाक तो मुखार सरतलो म्हणून विदीन 31 मार्च हें करतलो म्हणून. दूख जाता कित्याक मुखेलमंत्री जेन्ना कालच्या दिसाक उलयलो TCPचे कांयच उलोवंक ना. आनीक खास करून म्हाका दिसता वेदर दीस इज स्मार्ट राजनीती or whether he didn't want to talk or whether he was not allowed to talk is a big question mark. Aaj these are issues, 5 lines in the budget on TCP, just 5 lines in the budget. He didn't speak about the environmental destruction. आज गोंयांत जी पट डिबेट चल्ल्या, गोंयभर जे लोक बोवाळ मारता की आमकां हे सेक्शन रिपील करपाक जाय, आमकां हे सेक्शन नाका. हे सगळ्यांचेर मुखेलमंत्री जेन्ना आमदाराक आझाद मैदानाक वयलो थिंगा इतले प्रोटेस्ट जाले, मुखेलमंत्री कांयच उलयना. गोंयची कॅरिंग कॅपॅसिटी हो प्रश्न ताका घातलो काल आनी तेणें आश्वासन दिलां की टॅरी म्हणटाय ती एजन्सी आनी तो टॅरी पॅरी हो कोण आसला तें हें बेगीन करपाक जाय. त्या पद्दतीन आज उदक ना, रस्ते ना, टॉयलेट ना, सगळें कांय ना. सरकारा कडेन दिवपाक कांयच ना लोकांक. फक्त दिल्लीचे वर्मा आनी शर्मा हिंगा येवन कॉलनी करपाक सोदता आनी हें बंद जावपाक जाय. आयच्या दिसाक जेन्ना TCPचे डिमांड आहा, म्हाका दिसता इनाफ इज इनाफ बाब फेर्दीन रिबेलोनूय जे बील दिलेलें आसा, आमी जे पयलेंच जेन्ना मेळ्ळें त्याच दिसाक 15 फेब्रुवारी घातलेलें. कालच्या दिसाक एक रिमांयडर गेलेलो आसा टू द TCP डिपार्टमेंट, टू द फायनान्स डिपार्टमेंट. And this reminder, this bill needs to come in this session. We need to, I believe, all the opposition MLAs have moved this bill. And this bill, there has to be a debate. This is our right. Eka kesle financial provision naka. Betting a law department na gelmon ang icon. But basically today, the way reckless sale of Goa across the state, we will expose how. Today the department of TCP has become a department fighting cases in the court. All matters are sub judice. All the sections are sub judice. त्याच पद्दतीन म्हाका दिसता हेल्थाचे आज खूब गरजेचे डिमांड्स आसा. ह्या पद्दतीन आज GMCचे लोड येता, जे केसीस वाडत आसा, केसीस कॅन्सर केसीस वाडटा. द स्टेट्स वी विल एक्सपोज हाऊ डायबिटीज इज इन्क्रीजिंग, how the infrastructure is not supporting the existing system. PHCs, UHCs, CHCs have failed the system. Everything is going as referral. त्याच पद्दतीन फॉरेस्टान जे हो सरकार जेन्ना 2018 तेमी एक एफिडेविट दिलेले आसा की द टायगर्स आर पार्ट ऑफ द एपेक्स प्रेडेटर सिस्टम इन द स्टेट ऑफ गोवा. 2008 ते म्हणूंक लागले टायगर इज पार्ट ऑफ आवर फॅमिली. आणि आता लेटस्ट जे पण सांगता ते मोठे टायगर आहे ते टुरिस्ट. सो तीच एफिडेविटान तांकां टायगरां टुरिस्ट केले. म्हाका खबर ना हो सरकार कितें लक्ष तेंचें, तांकां जायते भाशेन हें करता. म्हादयच पासत खूब क्रिटिकल हो इश्यू आसा. This is the first question that I put to the WRD minister about this tiger reserve. It needs to be implemented. It is in the interest of the state. It is in the interest of our future generation. Ejerui ami sangtole women and child development we will talk today. But the matter is that the speaker should give us time.
It is our right, and definitely we will fight for all the issues that are being debated. युरी बाब TCPचेर जेन्ना उलयता पळय फाटल्या फावटी तुमकां सगळे सबज्युडियस म्हणून रिप्लाय मेळटा